आमी संपावलो कोरिंदकारांक बरयलेल्या पत्राचेर स्टडी करते आसा. आदल्या आयतारा आमी थोडी जाणवाय आपणायली. ताचे विशयंत इल्लें रिविजन करूंक प्रयत्न करया आनी त्या उपरांत आज आमी कितें शिकोवंक आसा तें समजूंक प्रयत्न करया. तुमकां कळीत आसा पवित्र पुस्तक दोन वांटे केल्यात. पोरनो टेस्टमेंट आनी नवो टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट आनी न्यू टेस्टमेंट. आनी ह्या नव्या टेस्टमेंटांत सुमार 27 पुस्तकां आसात, 27 बुक्स. आनी ह्या 27 बुकां पैकी 21 पत्रां, लेटर्स. उरले कितले 4 वांजेल, धर्मदूतांची कृत्यां आनी जुवांव केल्लें उगडापण, हे 6 बूक. सो उरले 21 लेटर्स. आनी ह्या 21 लेटर्सां पैकी 13 लेटर्स सांपावलोची. पळया नव्या तेस्तामेंतांत पावलुचो परिणाम कितलो आसा गे म्हूण. 21 लेटर्सांत 13 पत्रां पावलोची. आतां ही 13 पत्रां आमी घेतलीं जाल्यार तातूंत 4 पत्रां एका व्यक्तीक बरयल्लीं. खंयची तीं? फिलेमोन. तिमोथीक 2 पत्रां ताणें बरयल्यान, उपरांत तिताक. आतां कितलीं उरलीं? 13त 9 उरलीं. 9 पत्रां घेतलीं जाल्यार ती एका समुदायाक बरयल्ली, म्हणजे लोकांच्या जम्याक, ए ग्रूप ऑफ पीपल. खंयची पुरा तीं? रोमाघरांक, कोरिंदकारांक 2 पत्रां, गालातकारांक, फिलिपीकारांक, कोलोसेकारांक 2 पत्रां, थेसलोनिकाकारांक, कोलोसेकारांक 1 पत्र आनी थेसलोनिकाकारांक 2 पत्रां आनी एफेसकारांक. पळया 13 पत्रां पैकी 4 पत्रां व्यक्तींक बरयलेलीं आनी उरिल्लीं 9 पत्रां समुदायाक बरयलेलीं. आतां तातूंत आनी एक पत्र उरलां, हेब्रेवकारांक बरयलेलें पत्र. परच्या पोर म्हणलें बरय, हें पत्र सांपावलोनूच बरयलेलें म्हणटालीं. पूण आतां हेब्रेवकारांक बरयलेलें पत्र पावलून बरयलें न्ही, बदलाक ताचो बरयणार कोण म्हणून कळीत ना म्हणून शास्त्री सांगतात. कितें म्हळ्यार ही 13 पत्रां आमी घेतलीं जाल्यार तातूंत बरयलेली रीत आनी हेब्रेवकारांक बरयलेल्या पत्राची रीत दुसरीच आसा. त्या देखून तें सांपावलोन बरयल्लें न्ही म्हणून शास्त्री सांगतात. आतां सांपावलोन जर 13 पत्रां बरयल्यान जाल्यार ती कित्या खातीर बरयल्यान? आमकां कळीत आसा सांपावलो सुवार्ता परगट करून गेलो. थंयसर ताणें पवित्र स्नान दिलें आनी थंयसर ताणें पवित्र सभा स्थापन केली. आनी तो एक कडेन पवित्र सभा स्थापन केल्ले उपरांत आनी एक कडेन गेलो. आतां आनी एक कडेन गेल्ले उपरांत खंयसर ताणें पवित्र सभा स्थापन केली, थंयसर थोडे समस्या उबदले, थंयसर थोडे डावट आयले, थंयसर थोडी कन्फ्युजन आयलें, थंयसर दुसऱ्यांनी येवन सूख शिकोवन दिली. आतां हांकां परत्यान शिकोवन दिवंक ताका थंयसर येवंक जायना. त्या देखून तो कितें करता? तो पत्रां बरयता, तो लेटर्स बरयता आनी त्या पत्रां मुखांतर खरी शिकोवन कितें, तांचे ते असचे डावट कितें, ताका क्लॅरिफिकेशन अशें दिवंक तो प्रयत्न करता. आनी अशें ही 13 पत्रां आमी घेतलीं जाल्यार सांपावलोन ताची शिकोवण ताच्या लोकांक दिवचें प्रयत्न तो करते आसा. आतां सांपावलोची ही 13 पत्रां आमी घेतलीं जाल्यार थंयसर तो एक सिस्टमॅटीक रीत वापरता. पत्राची सुरवेची उतरां तुमी घेतलीं जाल्यार तो थंयसर तें पत्र कोणें बरोवचें म्हूण सांगता. खंडीत जावन तें पावलून बरोवचें आनी त्या देखून तो ताचीच वळख दिता. जे कोण तें पत्र वाचतात तांकां ताचीच वळख दिता. दाखल्याक
जे कितें आमी अध्ययन करता सान पावलो न्हू कोरिंतकारांक बरयलेलें पत्र थंयसर तो म्हणटा देवाचे कुशे प्रमाणे आनी जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयलां त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान पण हांगासर सान पावलो ताची वळख दिता आनी म्हणटा क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयलां त्या पावलान ताची वळख तो दिता. मुखल्या उपरांतल्या उतरांनी तो तें कोणाक बरोवचें म्हणटा. कोणाक बरयता तो म्हणटा पळया कोरिंतांत आसलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सोवें पवित्र जाल्ल्यांक आनी सर्व सुवातांनी आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताचें तांच्या आनी आमच्या धनयाचें नांव उलो मारतेल्या सकडां सांगाता आपणाचो लोक जावंक आपयलेल्यांक बरोवचें. सिंपल जावन कितें म्हणटा म्हळ्यार देवाचे पवित्र सभेक आनी ती पवित्र सभा खंय आसा कोरिंतांत आसा. सो पयलींच्या वळींत तो पावलो आपणाची वळख दिता. दुसऱ्या वळींत तो म्हणटा हें पत्र तुमकां कोरिंतकारांक बरयलेलें म्हणटा आनी तिसऱ्या वळींत तो तांकां नमन करता. तो म्हणटा पळया देवा आमच्या बापाची आनी सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. ही 13 पत्रां आमी घेतलीं जाल्यार असलोच एक आरंभ त्या 13 पत्रांनी आमकां दिसून येता. सुरवेर ताची वळख तो सांगता उपरांत तें पत्र कोणाक बरयलेलें म्हणटा आनी उपरांत तो तांकां नमन करता. आनी हो नमन मोगाळ भोवन निबडिनो मिसाच्या हर एका सुरवातेर आमकां याजक त्याच उल्यान आमकां नमन करता. देव आमच्या बापाची सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती. आतां आमी सान पावलो न्हू कोरिंतकारांक बरयलेलें पत्र अध्ययन करते आसा. आतां हें पत्र कित्याक बरयल्लें म्हळ्यार कोरिंत एक वसाहतो केंद्र जावन आसलें म्हळ्यार बिजनेसाचें सेंटर जावन आसलें. आतां आमी मुंबय कशें बिजनेसाचें हब आसा गे तशें कोरिंत शहर जावन आसलें. जायतो लोक थंयसर येतालो बिजनेसा खातीर. थंयसर विविध संस्कृतीचो लोक आसलो म्हणटना थंयसर लोकां थंय बारीकशेक सडिलाय आसली म्हळ्यार कितें केल्यार जाता कोणीय पळयना अशें थंयचें चिंताप जावन आसलें. आनी थंयसर जायत्या संस्कृतीचो लोक येता आसतना तांचो धर्म पाळोवंक तांकां कश्ट जातालें. कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्या संस्कृतीचो दुसऱ्या धर्माचो तांकां प्रभाव पडटालो. अशें आसता कोरिंतांत परिस्थिती बिगडल्या म्हणून ताका कळटा. मात्र न्ही ताका दुसऱ्यांनी तांकां खबर दिल्ली आसा. त्या देखून आतां ह्या लोकांक शिक्षीत करचे खातीर ह्या लोकांक खरी समजणी दिवचे खातीर तो कितें करता हें पत्र कोरिंतकारांक बरयलेलें पयलें पत्र तो बरयता आनी तातूंत तांचे थंय आसलेल्या समस्यांक परिहार दिवचे प्रयत्न तो करता. आनी आदल्या हप्त्यांत आमी पळयल्ले प्रमाणे त्या पत्रांत पळोवंक मेळच्या पयल्या एका समस्या विशयींत आमी समजून घेतलें. पयलो समस्या खंयचो? पयलो समस्या पवित्र सभेंत थंड म्हळ्यार पंगड. आतां थंय कितें आसलें म्हळ्यार थंयसर जायते पंगड आसले. कसले पंगड? एकलो म्हणलो हांव जावन आसा पावलुसो आनी एकलो म्हणलो हांव जावन आसा आपोल्लोसो आनी एकलो म्हणलो हांव जावन आसा केफसाचो म्हळ्यार पेद्रुसो आनी एकलो म्हणलो जेजूचो. अशें क्रिस्तवा मदेंच 4 रितीचे पंगड आसले. आनी 4 रितीचे पंगड आसतना कितें जातालें एकलो आनी एकल्याचेर उपराडटलो. अशें आसतना ते निजाकी क्रिस्ताचे एकल्याकच पातयेवचें म्हणून तांकां भायल्यान सांगूंक कश्ट जातालें. त्या देखून सान पावलो हो तांचे मदें असो पंगडवाद पयस करूंक आपणे दिता. तो म्हणटा आमकां सगळ्यांक क्रिस्त थंय पवित्र स्नान दिलां. त्या देखून हांव आपोल्लोसो हांव पावलुसो हांव पेद्रुसो म्हणून तुमी वांटे फांटे करचे न्ही. बदलाक आमी सक्कड क्रिस्ताचे. कित्याक आमकां आपोल्लोन पवित्र स्नान दिलां जावंक पुरो पावलून पवित्र स्नान दिलां जावंक पुरो पूण पवित्र स्नान
क्रिस्त असो. त्या देखून आमी आमचे तें वादविवाद करचें बरें न्ही, थंड उपजोवचें बरें न्ही म्हणून तो थंयसर आमकां शिकयता. हें आमी आदल्या क्लासींत समजून घेतलां. आतां आनी एक विशय थंयसर आमकां दिसून येवचो कितें म्हळ्यार बेस. बेस कसलो, थोडे अंकार जावन उरल्यात आनी थोडे काजरी जाल्यात. सो ह्या अंकारपणा विशयंत पावलू कितें म्हणटा, काजर जाल्ल्या विशयंत तो कितें म्हणटा. आनी थंयसर हांवें म्हळें जायती सडिलाय आसली. सडिलाय म्हळ्यार व्यभिचार. कित्याक हांवें म्हळें थंयसर जायतो संस्कृतीचो लोक येतालो आनी अशें आसतना आपणें कितेंय करीत कोणीय पळयना म्हणचें एक चिंताप तांचें तें आसलें. आनी अशें आसता थंयसर जायती लैंगिकतेक संबंद जाल्ली सडिलाय आसली. आनी हे 3 विशय सांपावलू ताच्या पत्रांत तो उल्लेख करता आनी ताका परिहार दिता. तें मोटव्यान ह्या क्लासींत आमी समजूंक प्रयत्न करया. पळया 5व्या अध्यायांत सुरवेर सांपावलू अशें म्हणटा, तुमचे मदें व्याभिचार चालू आसा म्हणली खबर म्हज्या कानान पडल्या. त्या तराचो व्याभिचार अनबावडत्या मदें लेगून मेळचो ना. कसलो व्याभिचार तें एकल्यान आपलेच मावशेक दवरून घेतला. पळया कोरिंताच्या लोकां मदें असलो एक समस्या आसलो. कसलो समस्या गे म्हळ्यार तो म्हणटा हे अनबावडत्या सयत पळोवंक मेळना. तुमी क्रिस्ताचे, तुमकां शिकोवन मेळ्ळ्या, तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळा, पूण तुमची साल पवित्र स्नान मेळनातल्यांच्या की पास्ट जाल्या. कसली जिणी ती. तो म्हणटा एकलो ताच्या बापायचे बायलेक दवरून काडून रावला. म्हळ्यार आपणाच्याच आवय लगीं लैंगीक संबंद, आपणाच्याच बापायच्या दुसऱ्या बैले संगी लैंगीक संपर्क दवरून घेतला. आनी हो म्हणटा हें तुमकां तें बरें दिसना. हो एक समस्या थंयसर आसलो तो उल्लेख करता. आतां असलो समस्या आसा जाल्यार असली जिणी जियेतल्या कसली शिक्षा दिजे, कशें हो समस्या परिहार करचो. सांपावलो म्हणटा सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्ल्या अधिकारान आमी सगळ्यांनी ताका सैताना अधीन करीचे. जे कोण असल्या व्यभिचारान जियेता ताका तो सैताना अधीन करीचे म्हणटा. आतां सैताना अधीन करचें म्हळ्यार कितें, ताका समुदायातावन भायर घालीचे, समुदायातावन ताका बहिश्कार घालीचे. आतां समुदायातावन भायर घालीचे जाल्यार समुदायाक हो खंय तावन अधिकार मेळ्ळा. सांपावलो म्हणटा जेजूनच हो अधिकार दिला. मातेवाच्या वांजलांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर कशें एका भावाक तिदविजे म्हूण तो सांगता. जर एकलो भाव वा भयण सूख करता जाल्यार तो म्हणटा पयलें वचोन ताका गुटान सांग. जर ताका आयकना जाल्यार 2 जाणां साक्षीक घेवन वच. तांकां तो आयकना जाल्यार समुदायाक सांग, वाड्याक सांग, फिरगजेक सांग. जर तांकांय तो आयकना जाल्यार ताका सोडून सोड, ताका बहिश्कार पडो. तेंथ हांगा सांपावलो म्हणटा ताका आमी समुदायातावन भायर दवरीचे. आतां समुदायातावन भायर दवरीचे आनी सैतान अधीन करीचे म्हळ्यार कितें. केन्ना एकलो व्यक्ती समुदायातावन भायर आसा तेन्ना कितें जाता, ताका उरिल्ल्यांचो सांगात मेळना, ताका सक्रामेंत संभ्रमूंक जायना. कित्याक सक्रामेंत संभ्रमतना थंयसर देवाची कृपा मेळटा, थंयसर पातका विरोध झुजोवंक आधार मेळटा. समुदायातावन भायर दवरलें म्हळ्यार समुदायाच्या हेरां लोकांचो आधार ताका मेळना. आनी केन्ना अशें तो पयस आसता तेन्ना कितें जाता, ताका ताची पातकाची वळख जाता. तो परत्यान ताची सूख वळखून फाटीं येवंक आधार जाता. पळया वेचीक पुताची वपार आमी घेतली जाल्यार तो थंयसर पयस गेल्ल्या वेळार तें दुकराचें खाण खावन आसतना ताका कळ्ळें की वय हांवें सूख केल्या, हांवें म्हज्या बापाच्या घरा फाटीं वचोचें. तेंच प्रिंसिपल हांगासर एप्लाय करून सांपावलो म्हणटा की तुमी ताका भायर दवरा. भायर दवरलेल्या वेळार ताका ताच्या पातकाची सूख
ताका कळटलें पश्चातापवतलो आनी तो फाटीं येतलो म्हणून. हें 5व्या अध्यायांत वाचूंक मेळटा. जें कितें हांव हांगा सांगता तुमी मोतीन दवर न्हू, घरा वचून तो अध्याय वाचलो जाल्यार जें कितें हांवें सांगिल्लें तें तुमकां स्पश्ट जाता आनी हांवें सांगचें सत घे फोट घे म्हूण तुमकां थंयसर कळटा. आतां मुखार 6वो अध्याय 6th chapter. हांगासर कितें आमकां पळोवंक मेळटा की म्हळ्यार भावार्थ्या मदें उपजोवच्या व्याज्या विशयन. व्याज्य म्हळ्यार कालें, व्याज्य म्हळ्यार गालाटो. एकल्यान आनी एकल्या सांगाता गालाटो करचो. एकल्यान आनी एकल्या सांगाता गालाटो करतना न्याय तीर्मान मागून आमी खंय वेता? एकच पुलीस स्टेशनाक वेता. पुलीस स्टेशनान ती जायना जाल्यार उपरांत खंय वेता? आमी कोर्टाक वेता. आतां ह्या विशयंत सांत पावलो म्हणटा तुमी भावार्थी, तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां, तुमी क्रिस्ताचे आनी तुमी झगड पडटात, एकामेकां झगड पडटात. आनी झगड पडल्या वेळार तुमकां तुमचे मदेंच न्याय तीर्मान करूंक जायना. त्या देखून कितें करतात? तुमी न्याय तीर्मान मागून अनभावार्थ्या सरशी वेतात. पण आमच्या समाजांत घडटा तशेंच. पुलीस स्टेशनाक गेल्यार कोण थंय क्रिस्तांवचो आसताय, कोर्टाक गेल्यार थंय कोण क्रिस्तांवचो आसताय ना. आनी आमी गालोटो करून पडटना कोण पळयता? आमकां अक्रिस्तांव पळयतात आनी आमकां ती हांसतात. पळया हे क्रिस्तांवचे खंय हे मिसाक वेतात, हांकां सक्रामेंत आसा, हांकां बायबल आसा आनी हे गालाटो करून पडटात. आनी कोर्टाक गेल्यार आमकां कोण मेळटा? थंय अक्रिस्तांवच मेळटा. तेंच सांत पावलो हांगासर म्हणटा तुमी क्रिस्ताचे, तुमी पवित्र स्नान घेतलेले आनी तुमी गालाटो करून पडटात आनी अक्रिस्तांवा मदें तुमी न्याय मागून वेतात. लज दिसचे तुमकां म्हणून सांत पावलो हांगासर म्हणटा. पयल्यान पयलें तो म्हणटा तुमचे मदें व्याज्य आसूंकूच नजो. कित्याक तुमी क्रिस्ताचे म्हणटाना, तुमी बाबाव, तुमी भाऊ भयणी म्हणटाना तुमचे मदें न्याय आसूंकूच नजो, तुमी गालाटो करून पडोंकूच नजो. दुसऱ्यान तो म्हणटा अन्याय जाला जाल्यार तुमी सोसून व्हरूंक आपणाकच नश्ट बगूंक कबूल आसोचे. चिंत्या कांयल्ली परामोस जाली, कांयल्ली सूख चिंता पायलें, मिसअंडरस्टँडींग जालें, तुमी गालाटो करून पडल्यात म्हूण चिंत्या. आतां गालाटो करून पडल्यात जाल्यार तुमचे ते इल्ली सोसणी काय आसोचे. आतां गालाटो करून पडटना तुमकां इल्लो नश्ट जाला जावंक पुरो, तो तुमी सोसून व्हरूंक तुमी तयार आसचे म्हणून सांत पावलो थंयसर आमकां म्हणटा. उपरांत परत्यान तो त्याच अध्यायांत कितें करता म्हळ्यार नैतिकते विशयन उलयता, मॉरॅलिटी विशयन तो उलयता. आनी तो म्हणटा कोरिंतांत 2 रितीची चिंतपां आसलीं. कितें म्हळ्यार हांव क्रिस्त असो देखून हांवें कितेंय करियेत, म्हाका क्रिस्त थंय स्वतंत्र मेळ्ळां त्या देखून हांव कितेंय करता. आमचें थंय तसलें सूख चिंताप आसता. स्वतंत्र म्हळ्यार म्हाका कितें जाय तें करियेत म्हणून आमचें चिंताप. पूण सांत पावलो म्हणटा स्वतंत्र म्हळ्यार कितेंय करियेत म्हणून अर्थ न्हय, बगार जें कितें सोम्याक मांडटा तें मात्र तुवें करूंक जाय. आनी दुसरें एक चिंताप आसलें की आमी खावयेत आनी पियोयेत. तेंच त्या पत्रांत तो म्हणटा खाण पोटा पासोत आनी पोट खाणा पासोत. सांत पावलो म्हणटा स्वतंत्र म्हळ्यार तुज्या पोटाक भरून खावचें न्ही, तुजी कूड पोटा खातीर आनी पोट कुडी खातीर न्ही. हें पोट ही कूड मरून वेता. त्या देखून तुज्या खाणांती तुज्या जेवणांती तुवें इल्ली मीठ सांबाळूंक जाय. कित्याक जर आमी पवित्र जिणी जियेता जाल्यार आमी निमाणें सोम्यातें उरता म्हणून तो थंयसर पवित्रपणाची जिणी जिवंक आमकां आपोवण दिता. इतल्यार 6वो अध्याय सोंपता. 7व्या अध्यायाक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर औंकवारपणा विशयन तो उलयता. औंकवारपणा विशयन. आतां औंकवारपणा विशयन उलयत आसतना सांत पावलो म्हणटा की जर तुमी औंकवार आसात जाल्यार तुमी तशें उरचेंच बरें. जर तुमी औंकवार आसात जाल्यार तशें उरचेंच बरें. कित्याक तो म्हणटा पळया लग्न जायनासलेल्यांक आनी विधवेंक हांव इतलें सांगता तांणी म्हजे बरी आतां आसात तेच स्थितींत रावचें बरें. आतां ह्या मुखांतर सांत पावलो कितें म्हणटा तो एकलो औंकवारी, ताका काजर जावं ना. त्या देखून तो म्हणटा कशें हांव औंकवार आसां गे तशें तुमी औंकारच रावा. कित्या खातीर तो म्हणटा? कित्या खातीर गे म्हळ्यार त्या काळार अशें एक चिंताप आसलें की जेजू बेगीनच येतलो म्हूण. आतां हर एका मिसा वेळार आमी म्हणटा
जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो आनी जेजू नव्यान येतलो. आतां तेन्ना तांचे चिंतप आसलें जेजू आजच आसा, जेजू फाल्यांच आसा. त्या देखून जेजू आजच येता फाल्यांच येता जाल्यार आमी काजर जावचें नाका, आमी अवंकारच आसया म्हणून त्या दळाचें एक चिंतप आसलें. त्या देखून तो म्हणटा जर तुमकां काजर जावना जाल्यार तुमी तशेंच रावा. जर तुमकां काजर जालां जाल्यार तुमी काजर जाल्ल्या भशेन जिवंक जाय. कित्या खातीर म्हळ्यार तो म्हणटा पळया, बायलेक आपले कुडीचेर हक्क ना, हक्क घोवाक. तशेंच घोवाक आपले कुडीचेर हक्क ना, हक्क बायलेक. ती एकामेका लग्नांत एक जाल्यान देखून तांकां एकामेकाचे कुडीचेर हक्क आसा आनी एकल्यान आनी एकल्याचे ओप्पिगे नासता ताचे हक्क लिपोवंक जायना. कितें म्हणटा तो, जर तुमी काजर जाल्यान जाल्यार तुमकां देवान एकामेका थंय लैंगीक सूख जोडूंक आपोवणें दिलां आनी तें तुमी जोडीचे आनी तें लग्नाच्या सक्रामेंतान मात्र जोडूंक. जर तुमी काजर जावनी भावा भयणी बरी जी येतात जाल्यार लैंगीक सूख जोडिनात जाल्यार तुमी तशें करचें सोमानय. कित्याक सांगता की म्हळ्यार म्हाका भोव न्हय भयणीनो, कोरिंतांत असलें एक चिंतप आसलें की कूड पाड, लैंगिकता पाड, त्या देखून आमी तशें करिना म्हणचें एकलें चिंतप आसलें. सांपावलो म्हणटा तुमकां जेजून सांगाता हाडलां आनी लैंगिकताय देवानच रचलेली ती बरी. त्या देखून तुमी ताचें सूख अनुभव करीचे. जर तुमी अनुभव करनात जाल्यार एकल्यान आनी एकल्याक लैंगीक सूख दिनात जाल्यार तें सोमानय म्हणून सांपावलो हांगासर तो सांगता. सिंगल रावयेत, रावच्यान कांय वायट ना, पूण जर एकल्याक ताच्या बोगणाचेर कंट्रोल ना जाल्यार, ताच्या पाशांवाचेर कंट्रोल ना जाल्यार ताणें काजर जावचें बरेंच म्हणटा. जर एकलो अवंकवार रावून व्यभिचाराच्या पातकांत पडटा जाल्यार ताची बोगणां, ताची कूड ताका कंट्रोल करूंक जायना जाल्यार, सेल्फ कंट्रोल ना जाल्यार, स्वादमान ना जाल्यार ताणें काजर जायचें. आनी काजर जाल्ल्या उपरांत ताणें एकामेका लैंगीक सूख जोडूंक मुखार आसचें म्हणून तो थंयसर म्हणटा. 8व्या अध्यायाक आमी आयल्या जाल्यार मोगाळ भोवनोनी 8वो आनी 9वो अध्याय मात्र आमच्या स्टडीक आज आसा. 8व्या अध्यायाक आयल्या जाल्यार थंयसर बोंब्यांक दिल्ल्या खाणा विशयंत सांपावलो उलयता. आतां आमचे मदीं असलीं सवालां विचारतात, ताणी प्रसाद दिला आमी तो खावयेत गे. सांपावलोच्या त्या एका संदर्भारी असलें एक परिस्थिती आसली. कितें म्हळ्यार लोक बोंब्यांक, मुर्तींक बली अर्पिताले, मनजात. आतां मनजात अर्पिल्ल्या वेळार कितें जातालें म्हळ्यार ताचो एक वांटो थंयसर आसच्या याजकाक वेतालो, आनी एक वांटो थंयसर अर्पिल्ले उपरांत जे कोणें अर्पिला पळय ताका मेळटालो. तिसरो वांटो थंयसर देवळांत जेवण वाडटाले, अन्न संतर्पणे बरी. तेन्ना जे कितें हांगासर बोंब्याक अर्पिल्लें खाण आसा तें थंयसर जेवणाक वापरताले. आनीकी उरलो जाल्यार, चिंते एक पाडो मारलो जाल्यार वा रेडो मारलो जाल्यार तितलो वांटो कालें करचें. त्या देखून उरलो वांटो कितें करतले म्हळ्यार ते मार्केटींत वचून विकताले. आतां क्रिस्तांवांनी वचून मार्केटींत असलें खाण हाडयेत गे, तें मांस खावयेत गे म्हणचें तांचें थंय एक दुबाव आसलो. आतां हो दुबाव सांपावलो कशें परिहार करता. पयल्यान पयलें सांपावलो म्हणटा आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले आसात आनी निजाकी तसले देव आनी सोमी जायते आसात, तरी आमकां आसा एकच देव बाप, ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात आनी ताचेशी आमी वेताव. आमकां आसा एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त, ताचे मुखांतर सर वस्तू रचल्यात आनी ताचे मुखांतर आमी जियेता. कितें म्हणटा सांपावलो? सांपावलो म्हणटा बोंबी आसात वय, अन्य देव आसात वय, पूण उडास दवरा, आमकां आसा एकलोच देव, आमकां आसा एकलोच क्रिस्त. त्या देखून त्या बोंब्यांचेर आमी भावार्थ दवरिना देखून, त्या मुर्तींक आमी पातयना देखून तांकां अर्पिल्लें खाण तुमी खावयेत. हें पयलें वाद
सान पावलोन मांडचो. पूण उपरांत तो एक जागृतकाय सांगता, हें बारीच गरजेचें. तो म्हणटा पळया, कोण एकलो तुका एक जाणारी मनशाक बोंब्यांक समर्पण दिल्ल्या देवाळांत जेवणाक बसलेलो पळयता म्हूण चिंत्या तूं तें बोंब्यांक अर्पिल्लें खाण घरा हाडटाय, वा थंयसर तांणी हाडिल्लें प्रसाद तुका मेळटा, वा तांणी थंयसर वाडिल्लें जेवण तूं जेवताय, आनी तेन्ना आनी एकलो भाव तुका पळयता. ताचें अंतस्करण अस्कत आसा जाल्यार तुका पळोवन बोंब्यांक भेटयलेलें खाण खावंक ताकाय धैर्य मेळटलें न्ही गे. चिंत्या तूं भावार्थान घट आसाय, तूं ताचेर पातये नाय, तुका खावचे वरवीं कांय जायना, पूण तो मनीस अस्कत आसा. आतां तुवें खावचें, तुवें त्या प्रसादान सेवचें तो पळयता, आनी ताचो भावार्थ घट ना. आतां कितें जाता, ताका स्कांदल जाता, तो ताच्या भावार्थान दंडळटा. तूं खाताय म्हणून तोय खावंक वेता. आतां कितें जाता, ताका मागीर दुबाव येता. आतां कितें जालें पळया, तुवें केल्ले वरवीं, तुज्या देखी वरवीं तो पातकान सांपडलो, ताचो भावार्थ दंडळ्ळो. त्या देखून जर अशें तूं आनी एकल्याच्या पातकाक कारण जाताय जाल्यार तूं तें खावंक वचनाका. ताचे बदलाक तें खायनासतना रावचेंच बरें म्हणून सान पावलो थंयसर आमकां सांगता. म्हळ्यार म्हाका भोव न्हू भयणीनो, सान पावलो कितें सांगता हांगासर, आमकां आनी एकल्या तें हुस्को आसा. कशें हांव म्हजें साल्वासांव जोडटां तशें आनी एकल्यांनी साल्वासांव जोडूंक आसा. ताणेंय सर्गाक वचूंक आसा, ताणें सर्गाक वेताना हांवें ताका कुमोग करूंक आसा. त्या देखून तुवें दुसऱ्या विशीं ती इल्ली काळजी, इल्लो हुस्को दाखोवंक जाय म्हणून सान पावलो म्हणटा. आनी आखरेक 9व्या अध्यायांत सान पावलो ताणें आमचे खातीर कसलो सक्कड त्याग केला म्हूण तो शिकयता. आतां हांगा पळया, आत्तां हांवें सांगलेल्या विशयांत बोंब्यांक दिल्लें खाण खायनासतना हांवें आनी एकल्या म्हज्या अस्कत भावा खातीर त्याग करीचे म्हणटा. कित्याक ताच्या पातकाक हांवें कारण जाय नजो. आतां सान पावलो आमचे खातीर, आमकां साल्वासांव दिवचे खातीर, आमकां बरी खबर दिवचे खातीर ताणें जायतो त्याग केला. त्या प्रमाणे हेरांच्या बरेपणा खातीर आमी त्याग करूंक तयार आसचे म्हणून तो थंयसर म्हणटा. 4 वाद तो मुखार दवरता. कसलो वाद? पयलो म्हणटा पळया, आमकां खावंक आनी पियोवंक हक्क ना कितें? हांव एकलो आपोत्सोल, हांव देवाची बरी खबर परगट करता, आनी म्हाकाय गम्मतां मारूंक, खावंक पियोवंक हक्क आसा, पूण हांव तें त्याग करता. तुमचे खातीर, तुमच्या बरेपणा खातीर हांव त्याग करता. त्या देखून तुमी तुमच्या भावा पासत, तुमच्या भयणी पासत, अस्कत मनशां पासत त्याग करूंक तयार आसूंक जाय. दुसऱ्यान तो म्हणटा पळया, एक आपोस्तोल म्हणटना ताका ताच्या समुदायातावन आर्थीक आदाय मेळजे, भौतीक आदार ताणें जोडी येता. तर हेर आपोस्तलांक आसले बरी ताकाय बायल भुरगीं आशेत, पूण हांवें तें त्याग केला. सान पावलो म्हणटा, हांव गोळाना, हांव हेणे तेणें वचून देवाची बरी खबर परगडटा. म्हणटना तुमी म्हाका पोसिजे, तुमी म्हाका पयशे दिजे, पूण हांव तशें करिना. तुमचे तावन हांव पयशे जोडिना, तुमचे तावन हांव सांबाळ विसारिना. बदला कितें करता, हांव दिसपडतें काम करन म्हजो दिसपडतो ग्रास जोडटा. तुमकां कळीत आसा, सान पावलो एकलो टेंट मेकर, तंबू करचें काम करतालो. सो देवाचें उतर परगट करचें सांगाता. दुसऱ्यां तावन पयशे विसारिनासतना, दुसऱ्यां तावन सांबाळ विसारिनासतना तोच काम करन ताचो दिसपडतो ग्रास जोडटलो. दुसऱ्यान ताका उरल्या आपोस्तलां बाकी काजर जावं येता आसलें, कुटाम बांदून हाड येता आसलें, ताचे तावन संतोश जोडी येता आसलो. पूण सान पावलो म्हणटा, जर हांव तशें करीन जाल्यार देवाचें उतर परगट करूंक म्हाका वेळ मेळना, म्हजी मोत डिस्ट्रॅक्ट जाता. त्या देखून तसलो एक अवकाशय हांवें वंचीत केला, आनी तुमचे खातीर हांव एकसुरी जिणी जियेते आसा. तिसरें वाद तो म्हणटा, कोण तो सैनीक आपल्याच खर्चार झुजाक वेता? खंयचोय सैनीक ताच्याच खर्चान झुजाक वचना, बदलाक ताका राय झुजाक धाडटा, आनी झुजाक धाडटना ताका पयशे सांबाळ मेळटा. पूण हांव असलो एक भाग, असलें एक हक्क त्याग करून हांव म्हज्याच खर्चान, म्हज्याच स्वंत कुशेन
झुजाक वेते आसा. झूज म्हळ्यार कितें देवाचें उतर परगड करचें तसलें. आनी अकरेक तो म्हणटा पळया मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे दाणी मोलतेल्या बैलांचें तोंड बांदी नाका म्हूण सांगलां. म्हळ्यार खोस्त आसतना बैलांक जें कितें तेणें हेणें आसा तें खावंक सोडटाले. म्हळ्यार काम करतेल्या बैलाक सयत खावंक अधिकार आसा. तशेंच सांग पावल म्हणटा म्हाकाय अधिकार आसा, हांवें तो अधिकार प्रयोग करयेत, पूण हांव तो अधिकार प्रयोग करनासतना तुमकां एक जडाय जायनासतना हांव जियेते आसा. आनी अशें सांग पावलो मुगाळ भोवन आनी भणीनो, आपणें कितें तुमचे खातीर त्याग केला, कोरिंथाच्या लोकां खातीर त्याग केला तें तो शिकयता. आनी म्हणटा की तशेंच तुमी तुमच्या भावाच्या बरेपणा खातीर, सल्वसांवा खातीर, भयणीच्या बरेपणा खातीर, सल्वसांवा खातीर त्याग करूंक तुमी तयार आसूंक जाय. तर मुगाळ भोवन आनी भणीनो, आयच्या ह्या क्लासीन आमी कितें शिकल्या? पयल्यान पयलें व्याभिचारा विशयंत सांग पावलून दिवची शिकोवण आमी शिकल्या. तुमी व्याभिचार करूंक नजो, कित्याक तुमी क्रिस्ताचे. जर व्याभिचार करचो एकलो मनीस आसा जाल्यार ताका समुदायातावन भायर दवरा म्हणटा. दुसऱ्यान सांग पावलो अहंकार आशिल्ल्यान कसली जिणी जियेचें म्हूण सांगलें. जर अहंकार आसाय जाल्यार तूं अहंकारच राव. अहंकार आसून तुका तुजी लैंगिकता कंट्रोल करूंक जायना जाल्यार तूं खाजर जा. दुसऱ्यान खाजर जाल्ल्यांनी कशें आसचें म्हूण तो सांगूंक लागलो. खाजर जाल्ल्यांनी तांणी एकामेका तांच्या कुडीचें सूख जोडूंक जाय म्हणून सांग पावलो म्हणालो. आनी त्या उपरांत तो म्हणालो तुमी बोंब्यांक दिल्लें खाण खावयेत गी नजो म्हणचे विशयंत तो शिकोवन दिवंक लागलो. आनी ताच्या पयलें तुमचे मदें आसचें व्याज्य, तक्रार, झगडें कशें परिहार करीचें म्हणून त्या विशयेंत ते सांगूंक लागलो. आनी अकरेक हेरांच्या बरेपणा खातीर, हेरांच्या फायद्या खातीर कशें आमी आमचे हक्क त्याग करूंक, आमचे स्वतंत्र त्याग करूंक आसूंक जाय म्हणून तो थंयसर सांगूंक लागलो. मुखल्या क्लासींत मोगाळ भोवन आनी भणीनो, आनी एक प्रमुख विशय थंयसर आसा, ते जावन आसा पवित्र येवकरिस्ता विशयन. त्या विशयंत आमी समजूंक प्रयत्न करया. आतां आज जें कितें तुमी शिकल्यात 5व्या अध्यायातावन 9व्या अध्याय म्हणसर, 5th chapter to 9th chapter घरा वचून इल्लेंच वाचा. आनी जें कितें हांवें सांगलां तें तुमच्या मोतीक हाडा. आनी ही क्लास कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलार तुमकां पळोवंक मेळटा. त्या देखून बायबल उक्त करून वाचतना ही शिकोवणी तुमी आयका आनी तेन्ना ते अध्याय तुमकां समजूंक साध्य जातलें.